मडगांव पुलिसांनी काल केल्ल्या एका कारवाये भितर 10 जण भुरग्यांक अटक केल्ली आसा। हे 10 जण जवळ 28 ते 30 वर्सां ह्या एजीच्या भितरले आसात आनी ह्या 10 जाणां कडल्यान 27.78 ग्राम हायब्रीड गांजा हो तांचे कडल्यान तांणी जप्त केलो आसा। हाची जी किंमत आसा ती 2,77,000 रुपया इतली जाता आनी हांची नांवां आसात ते अरबाज शेख हो तळेबांद दवल्ले हांचो, जाल्यार झहीद हस्को हो रुगडामळ दवल्ली हांगा रावतालो। सद्याक हांकां दोगांयकूय खंयकणे भितर घाले आसा, हांचे कडल्यान तपास चालू आसा। टोटल जर आमी पळयलें जाल्यार ह्या म्हयनेभरांत दक्षिण गोंय पुलिसांनी जे SP सावथ आसा हाज्या टिमीन जवळ जवळ 10 सवाल रेडी मारिल्ले आसात आनी 35 लाखांचो गांजा जप्त केलो आसा। त्याच बरोबर 6 ते 7 जाणांक हांकां अटक केली आसा। दक्षिण गोंय पुलिसांनी एक मोहीमच राबयली आसा की ड्रग्साच्या विरुद्ध एक मोहीम राबयली आसा आनी तातूंत भितर अश्यो केसी चालू उरतल्यो अश्यो वरिश्ठ पुलिसांनी आमकां म्हायती दिल्ली आसा। मात्र ते खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू